प्रितीच्या भयणी भावांनो, जोरूय संवसारांत जायतें बरें वचता, तोरूय सोर भोंवतणी कालूक, दूख आनी निराशीपण मनशाची पात सोडिना तें आमी पळयता. ह्या पासत आयज साद्या कालाच्या दुसऱ्या आयताराचो सेवादोन आम्हा क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक कोश्टोरतल्यांच्या हुस्क्यान बोल्लोली पवित्र सभा जावंक उलो दिता. हेंच मनांत दवरून आयज आमी वचात निराशी जाल्ल्यांक बरवशाच्या यात्रिकार जायात हे विशयाचेर नियाळ करता. आमी आमची जबाबदारी वळखून घेवंक दुसऱ्यांचो हुस्को दवरची गरज. हें आमच्या मिसांव जबाबदारीन शार्ती पावलूंक देवाची कृपा मागूंक भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवया. आनी जायते फावटी आमी निराशीपणान सांपडलेल्यांक निराशीपणांतूच सोडल्यांक, दुखीन आसलेल्यांक आनीक दुखीन आमी लोटल्यांक, जायतें बरेंपण आमच्यान करूंक जातालें तें करिनासतना आमी रावल्यांत, काळोखांत आमी उजवाड जावंक ना. असल्या सगल्या चुकीचें देवा लागीं ह्या प्राचिताचे रितीन बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, अडचणेच्या वेळार तुवें म्हाका सोडलाय म्हूण तुजेर हांवें घाराणें केलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, तुवें दिल्ली आत्म्याची देणी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत हांवें वापरूंक नात. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, जायते फावटी म्हाका कित्याक पडलां असल्या आमच्या धोरणाक लागून निराशी जाल्ल्यांचो हांवें हुस्को करूंक ना, तांकां बरवसो दिवंक फुडाकार घेवंक ना. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सर पदवेदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा कुसोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोपवेदार देवा बापा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका तीन वाजता तुझ्या दूर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवा देवाचे संवसाराचे पाप कातार आमची काकूत कर. तूं बापाच्या हुस्क्याक पोसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगा की देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तुंबोवी, eklos tu por
प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. फात्या पोरी सियोनाच्या प्रमाणीकपण पोरसोडल्या बोगोर आनी पोरसोली दिवटे पोरी जेरुसाल्याचे तारण पेटल्या शिवाय सियोना विशीं हांव ओगो रावचो ना आनी जेरुसाल्या खातीर हांव तार घेवचो ना. तेन्ना राष्ट्रांत तुजें प्रमाणीकपण पळयतलीं, सगळे राजा तुजी मोहिमा देखतले आनी तुका एका नव्या नांवान उलो करतलीं. हें नांव सर्वेस्पोर आपुणूच तुका दितलो. सर्वेस्पोराच्या हातान तूं जातली पोरजोळाचो मुकुट. तुज्या देवाच्या हातान मानका मोतयांचो रायाल मुकुट. सोडलोली ह्या नांवान तुका आनीक उलो करची नात आनी तुज्या देसाक पाड पडलोलो म्हणची नात. पूण तुका म्हजो संतोश आनी तुज्या देसाक लग्न जाल्लो अशें म्हणून पाचारतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर तुजे खातीर संतोश बरीत जाता आनी तुज्या देसाक पती मेळटलो. जसो एक तरणाटो एका आंकवार चेडवा लागीं लग्न जाता, तशेंच तुजो रोजनार तुजे लागीं लग्न जातलो. आनी जसो एक न्हवरो आपले व्हंकले विशीं मुरगोडटा, तसोच तुजो देव तुजे विशीं मुरगोडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. परतून म्हणुया. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखाणात. शेकांचे प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. परमेस्पराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परकोटात तारण ताचें. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. पोरसां पोरसांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेस्पराची मोहिमा आनी बळ ओकलून घेयात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. पवित्र ताचें मंदीर, सोम्याक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसांनू ताचे मुखार कडकडात. जबाब. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. बागेवन पावलून कोरिनकारां बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, वेगवेगळी आत्मी देणी आसा, पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याचे चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळी कामां, पूण सगळ्या सवें सगळ्याक कोत्ता तो देव एकूच. सगळ्याच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगटचे देणी दिता. तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचे देणी दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंताक बरी करचे देणी दिता. एकल्याक ओचऱ्याची करची पडवी, दुसऱ्याक देवाचो संदेश दिवंक देणी, आनी कोणाक बऱ्या आत्म्याक आनी वायट आत्म्या कामां आनी सुचना मदें अंतर ओळखूंक गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणी, आनी कोणाक
तांचो उंतोर दिवचें देणी हें सोगोट एकलो आनी तोच आत्मा कोत्ता म्हणजे तो आपले कुशे प्रमाणे जोण एकल्याक देणी वांडटा. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकर. उद्गार. Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak. Soy sorbes porak, soy. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवा तुमकां आपयल्यांत. Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak. Soy sorbes porak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें ओस्तरी तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां. म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय करात. तुवें जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हणलें दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो पूण उदक काडलोलें तें चाकोर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको वांडटात. पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिलियाच्या काणा गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली. आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. त्या उपरांत आपले आवयक बाबा भयणीक आनी शिसांक सांगाताक घेवन तो काफारनावां गेलो. पूण ती चडशे दीस थंय रावली नात. मुखार दवरुया सगलें जें पाड पडलेलें आसा आमचे भोंवतणी जावं आमच्या खासगी जिवितान वस्तू पाड पडलेल्यो आसात. आमच्या समाजान पाड पडलेलें आसा. ह्या संवसारान जायतें पाड पडलेलें आसा. तें जरी तर आयज आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडलें जाल्यार तें परतून जाग्यार घालपाक परतून थाऱ्यार घालपाक प्रयत्न चालू आसात. आनी हातूंतलो व्हडांतलो व्हड प्रयत्न आमच्यान म्हणूंक जाता युनायटेड नेशन्स इयर 2021 to इयर 2030 हे डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हणून जाहीर केल्लें आसा. डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन. आतां आमी मद्याक पावल्या. 2025 2021 सुरू जाल्लें 2030 काबार जातलें. आतां 2025 जालें. कितलें बरें जालां काय. जरी तर आमी उरफाटें करतले हांव पाड पडो आसा तें जाल्यार ताचें आनीक एक व्हडलें टर्म येता कन्जर्वेशन. आनी हें उतर आमकां इस्कॉलांनी कॉलेजींनी परतून आयकूंक येतलें. कन्जर्वेशन आयकलां तुमी. कन्जर्वेशन जरी तर करतलो जाल्यार प्रोटेक्शन ऑफ वॉट इज एवेलेबल जें कितें आमचे लागीं आसा
सारकें आसा तें प्रोटेक्ट करपाक जाय आनी जें कितें पाड पडलां तें रेस्टोर करपाक जाय. ही 2 उतरां गरजेचीं, हो 3 म्हणपाक जाता. जरी तर आमी कन्जर्वेशन करतले, प्रोटेक्शन आनी रेस्टोरेशन. आयच्या वाचपांचेर नदर मारीत जाल्यार भाव भयणीनो, इसायास प्रवादी पयल्या वाचपान एक भरवशाची खबर दिता. आनी ही भरवशाची खबर कोणाक? जांचें जिवीत पाड पडलेलें. म्हणजे जे इस्रायली आसले तांकां धरून निर्वासान व्हेलोले, निर्वाशी जाल्ले, गुलामपणान परतून. जरूय पयलें गुलामपण इजिप्तकारांच्या खाला आसलें तें काबार करून मोइजेसा वरवीं तांकां परतून हाडलेलीं हो लोक म्हणूंक जाता लॉज नाहलोलो. सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच, नळयेन घातल्यार पासून नीट जावची ना. डायलॉग तियात्रांतलो. आनी असली गोत हे इस्रायल परजे सवेन जाल्ली. इतलें बरें करून अनुपकारी परजा परतून देवाचेर आड गेली, परतून दुसऱ्या देवा फाटल्यान धांवपाक लागली, अविस्वाशी जाली. आनी देखून तांकां परतून निर्वासान धरून व्हेलें नाबुकदनेजार राजान. आनी नाबुकदनेजार राजान तांकां निर्वासान व्हेल्या उपरांत, एक्झायल जाल्या उपरांत हो लोक रडटा. जांकां धरून व्हेल्ले तेय रडटात आनी जे कोण फाटीं उरल्यात तेय रडटात. आनी फकत इतलेंच म्हणटात, पाड पडो, ओ पाड पडलां आमचें, सगळें पाड जालां. आनी अशे तरेन हें निराशीपण तांच्या जिवितांत भितर येता तेन्ना हो इसायास प्रवाद्याचो उलो. आयचें वाचप जें आमी आयकलां तें निमणो भाग ह्या वाचपाचो, वो ह्या पुस्तकाचो, इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाचो. आमकां खबर आसा 3 भाग आसात भुरग्यांनो, 3 भाग आसात इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो भाग. प्रोटो आयजाया, ड्युट्रो आयजाय, ट्रिटो आयजाय अशें ताका म्हणटात. जाल्यार ह्या निमण्या भागांत आनीक एक पावटी हो भरवसो, हो सोंपयता आसतना हो भरवसो दिवन इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक सोंपता. तर हो भरवसो कसलो? आयज आमी आयकलां व्हंकल आनी न्हवरो एके भाशेन व्हंकल न्हवरो काजार जातात. ह्या दिसांनी जायतीं काजारां चलतात. ह्या काजारांत जरी तर आमी पळयलें आनी जीं कोण काजार जाले तांकां आमी विचारलें सगळ्याहून गरजेचें कितें? आतां व्हंकल न्हवरो काजार जातात, सगळो बरो धूमधाम गणगण मनयतात. ह्या काजारांत सगळ्याहून गरजेचें कितें? तें आयज इसायास प्रवादी देव आनी परजे मदें हाडून दाखयता. सगळ्याहून चड गरजेचें वाडलेल्यांनो, काजाऱ्यांनो, तशेंच भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, ह्या काजारांत एक कबलात आसा, करार, कवनंट, जो एका दादल्या आनी एके बायले मदें जाता. हो करार सदां तोखता तसलो करार, तो तुटना तसलो करार. आनी देखून देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. हीं उतरां याज्ञीक तांचे पासत म्हणटा जेन्ना हो कबलात, करार तीं करतात. जरूय जायते पावटी आमी काजार जावंक येता तेन्ना हो कबलात सारकी प्रॅक्टीसूय बीन ना. आनी प्रॅक्टीस केल्या जाल्यार उगडासूय उरना, ना जाल्यार व्हंकल ना जाल्यार न्हवरो कोण तरी आबूज जाता, भियेतात. करार धाकटोसो वेळ तो, आनी खेरीत गरजेचो वेळ. भाव भयणीनो, हो करार देवा मदें आनी परजे मदें नव्यान तो देव घडून हाडटलो हो भरवसो इसायास प्रवादी दिता. काजार जातलो आनी काजाराचो गणगण जातलो आनी डान्स जातलो तें तो न्हू, पूण जो करार आसा काजाराचो तो करार नव्यान देव घडून हाडटलो. आनी ह्या पासत कितें करतलो? नांव बदलतलो. आदलें नांव आसा तें काडून उडयतलो आनी एक नवें नांव तुका दितलो. भोव करून आमी आमच्या हिंदू भावा भयणां सवेन पळयता, लग्न जाल्या उपरांत चेडवाचें नांव बदलता. पयलीं काजराच्या पयलीं एक नांव आसलें, लग्न जाल्या उपरांत ती नांवच बदलता, दुसरेंच नांव. जाल्यार हें नांव बदलप म्हणल्यार कितें? हें नवेंपण. आदीं जें कितें आसलें तें आतां काबार जालें, आतां नवें. आनी हें नवें करता आसतना देव परतून घडून हाडटा. जें कितें पाड पडलां तें नव्यान घडून हाडटा. आनी हें कशे भाशेन जातलें? हें करूंक सोंपें काय? भोव करून आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमच्या खासगी जिवितांत जें आमी पाड पडलेलें आसा म्हणटा, आमी निराशीत जाल्या, तें सारकें करूंक जाता काय? वो थोडीं जाणां आमी म्हणपाक लागलेले आसा नो मो होप, काबार. हो होप आमकां घडये जाय. जायते पावटी आमच्यो सोयरी गती ज्यो आसा, रिलेशनशिप्स
तुटलेल्यो रिलेशनशिप्स आयज जायत्यो आसात एकामेकाचेर रागार जावन आनी एकामेकाच्यो दुस्मानकायो वाडत आसात नो होप ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स आयज पर्यावरणाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार मनशाची आशा इतली वाडलेली आसा की ह्या पर्यावरणाचो वाट लायत आसात आमी पिड्ड्यार करीत आसात पाड घालीत आसात आनी तातूंत भितर आमचे मदलीं जायतीं जाणां म्हणटात चडशीं जाणां म्हणटात पाड पडलें काबार आनीक ना थोडे जाण पिशे आसात जे उठटात आनी म्हणटात ना काबार जावंक ना आमच्यान आजून सांबाळूंक जाता आमचें मिसांव फुडें व्हरत जाल्यार हें आमच्यान सांबाळूंक जाता अशेंय म्हणपी थोडे पिशे आसात आनी तांकां आमी पिशे म्हणटा ते घोडे आपणाक एक्टिविस्ट म्हणीत ना जाल्यार कन्सर्न सिटिजन्स म्हणीत ओ लिडर्स म्हणीत पूण जायतीं जाणां आमी तांकां म्हणटलीं पिशे सगळें काबार जालां पाड पडलां तरी पूण हे तकली वयर काडून म्हणटात ना आमच्यान आमचें मिसांव फुडें व्हरून हें सगळें सांबाळपाक जाता आमचें पर्यावरण रिस्टोर करपाक जाता आमकां जीं दायज दिल्लें आसा ह्या पर्यावरणान आमचे सृश्टीन तें आमच्यान प्रोटेक्ट करूंक जाता दोन उतरां हांवें म्हणल्यान प्रोटेक्शन एंड रेस्टोरेशन तर हें कन्जर्वेशन म्हणटा तें करचें पासत जें कितें आमचे भोंवतणी आसा तें सांबाळपाक आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी वाडलेल्यांनी आयज परतून वावरूंक जाता सोडल्या गाय आमी निराशी जाल्या गाय आमी आनी ह्या निराशीपणान आमी आमचेंच पाड घालीत आसा गाय घडे आमी आमचेंच पाड पडो म्हण केन्ना म्हणना पूण जेन्ना आमी असल्या निराशीपणान भितर सरता आनी हो भरवसो हो होप सोडून दिता तेन्ना म्हणून आसतना आमी आमचेंच पाड घालता तर हें कशे भाशेन जातलें हें करूंक भाव भयणीनो आयज आमकां भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन ह्या दुसऱ्या वाचपान सांगता गूण दिल्ले आसा आमकां वेगवेगळीं देणी दिल्लीं आसात एकल्याक एक भाशेचें देणें सगळीं आमी सेम न्हू सगळीं वाजोवपी न्हू सगळीं गावपी न्हू सगळीं वाचपी न्हू वो सगळींच आनी कितें तरी करपी न्हू पूण एकल्याक वेगवेगळे तरेचे गूण दिल्ले आसात हे आमकां भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक चीट बरोवन उगडास करता हांगा बसून आसात तांकां सगल्यांक गूण आसात एकल्याचो गूण एक भाशेन थोडे जाणांक आमकां सेम गूणय बीन आसात ना न्हू पूण हे गूण कित्याक हे आमच्या जोण एकल्याच्या खासगी उपयोगाक न्हू हें भाग्योन पावलू कोरिंथकारांक सरळ बरोवन सांगता कित्याक कोरिंथकारां मदें जायते असले गुणेस्त मनीस आसले पूण हे गुणेस्त मनीस आसात ते एकलो आपापलो फायदो पळयताले आयज आमचेय मदें गुणेस्त मनीस आसा आमकां टॅलंट्स आसा आमचे लागीं देणी आसा आमचे लागीं रिसोर्सीस आसा कितें करता काय आमी आमचेच पासत हांव म्हजें घर आनी सरभोंवती रान त्याच्या भायर आसा तेंचें पहाड पडो ताचे भायर आसा तें आमकां पडूंक ना ओ जें कितें दोळ्या मुखार घडटा पाड पडटा म्हाका पडूंक ना जाल्यार भाग्योन पावलू आमकां उगडास करता हे गूण आसात ते सोबे पासत तुजे एकल्या पासत न्हू तुज्या कुटुंबा पासतूच न्हू ते आख्खे सोबे पासत ज्या संवसारान आमी आतां पिलग्रिम्स म्हणटा आमी यात्रेकारां आनी जे भाशेन आमकां पाप साहेब फ्रांसीस सांगता हें घर हो संवसार आमचें सार्वीक घर न्हयच फकत आमचेंच म्हजें एकल्याचें न्हू फकत मनशाचेंच न्हू तातूंत भितर जीं जनावरां आसा झाडां आसा वेगवेगळे गूण जे देवान दिल्ले आसा त्या पर्यावरणान तांचें सगल्यांचें हें आमचें सार्वीक घर देखूनच हे गूण जे आमकां देवान दिल्ले आसात ते हें सार्वीक घर बरे भाशेन आमी सांबाळूंक ताचें कन्जर्वेशन करूंक आनी तें करतले हांव जाल्यार परतून म्हणटा प्रोटेक्शन आनी रेस्टोरेशन दोनूय एकदम गरजेची आनी हें करून भाव भयणीनो आमकां जेजूस दाखयता हेचें शुभ वर्तमानाचेर नदर मार लग्न आसलें ह्या दिसांनी आमी लग्नाक वेता बरीं खाता पियेता नाचता आनी 10 वरां जाल्या उपरांत लायट बंद जाता नाजाल्यार बँड बंद जाता आवाज बंद जाता मागीर जेवपाक लागता ह्या दिसांनी काजारां जातात तसलेंच काजार हिंगाय जाल्लें पूण समज तुमी काजाराक गेल्लीं आसा व्हडली लायन लागलेली आसा जेवण काबार जाल्यार कितें थोडी म्हणटली पहाड पडो बेस ती येयली ह्या काजराक रेस्टॉरंट हूं जेवकते आहा तें मातशें चोय रे
गुगलाचेर सर्च कोत्ता रोखडी. ह्या दिसांनी रेस्टॉरंटांनी थोडे फावटी लोक सूट घालून दिसती पडटा. काजाराक जेवण काबार जालें रे समजूंक जाता. पूण भायर सरता आसतना कितें म्हणटलीं आमी? कोल न्हवरो, तांची आवय बापूय, फामील थोडीं जाणां म्हणटलीं चामटींच इतल्या लोकांक आपयता आनी थोडेंशें जेवण कोत्ता, नांव पिड्ड्यार करून गेलीं. असली लॉज ह्या काजाराक जाणी सायबीण मांयक ओ मारयेक आपयल्लो आपल्या काजाराक, जेजूक आनी ताच्या शिसांकूय आपयल्ले लॉज. आनी ही लॉज समजून घेवपाक मारिया मुखार सरली. ती बेगीन बेगीन रेस्टॉरंट खंयचें आहा रे म्हूण भायर वचोंक ना, पूण बेगीन बेगीन आपल्या पुताशी गेली आनीक ताका सांगलें तांचो सोरो सोंपलो कांसन, तांकां सोरो करून दी म्हूण जेजूक सांगूंक ना मारयेन. फकत इतलेंच सांगलां, सी दीस इज द प्रॉब्लम, हें सिट्युएशन, तांचो सोरो सोंपलो. भाव भयणीनो, आयज आमी आमचे भोंवतणी जें कितें सिट्युएशन जाता तें समजतांगाय म्हणूंक जाता आमच्यान जेजू सोरो सोंपला, जेजू हें जालां, हें अशें आसा, आमचें पाड पडलां म्हणपाक जाता काय आमच्यान? जेजू मुद्दम कितें उलयता तें आमी आयकुया. आनी चडशे जाणांनी आयज आमी हें धोरण दवरलेलें आसा. जरूय हें जेजू शिकोवपाक सोदिनासलो. जेजून आपले आवयक मारयेक म्हणलें, अस्तोरे तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां? आयज हीं उतरां आमच्या जिवितान आनी आमचो जो एटिट्यूड आसा तातूंत एकदम बरे भाशेन दिसती पडटा. भोव करून आमच्या गोंयकारांच्या जिवितान म्हाका कित्याक पडलां? पडोंक ना न्हू, सगल्यांक पडलेलें आसा, पूण चडशे जाणांक आमकां पडलेलें आसा वॉट्सॅपाचेर, युट्यूबाचेर, फेसबुकाचेर, सोशल मिडियाचेर, सगल्यांक पडलेलें आसा. पूण जेन्ना वावर करूंक येता, मिसांव फुडें व्हरूंक जाय, तेन्ना एटिट्यूड म्हाका कित्याक पडलां? आनीक कोण कोत्तलो? एक्टिविस्ट कोत्तले, ते पिशे आहा ते कोत्तले, वो आनीक कोण कोत्तले, ते तांचें तांकां करून दी. लग्न सायबिणीचें न्हय आसलें, मारयेचें लग्न न्हय आसलें, तिच्या पुताचेंय बीन न्हय आसलें, पूण जाणी तांकां आपयल्लें तांची गरज समजून घेता, तांचो सोरो सोंपला. भाव भयणीनो, आयज आमी दोळे उगडपाची गरज आसा. आमच्या ह्या समाजान कितें सोंपलां, कितें पाड पडलां ताचे मुखार दवरपाक जाय. आनी त्या उपरांत दुसरी वस्त गरजेची, तो सांगीत तितलेंय करात. मारयेन त्या चाकरांक सांगलें, तो सांगीत तितलें करात. आनी जेजून मागलें जाल्यार कितें मागलें? सांगून कितें सांगलें? तीं दोणां आहात तीं उदकान भरात. आनी काय बरें आमकां भाग्योन जुवांव हे शुभ वर्तमानान बरयता आसतना सांगतात, तीं ओतोसर भरलीं. कित्याक उदक तें कांयच करपाची गरज ना, खूंय विकतें हाडपाची गरज ना, उदक अशेंच आसा. दर भर, ओतोसर भर, ओतल्यारूय चलता. जेनरॉसिटी भाव भयणीनो, भोव करून जेन्ना आमकां चिमटो पडना तेन्ना आमच्यान ओवर जेनरस जावपाक जाता. पूण जायते फावटी तें पासून गरजेचें. आमकां दुखो नासतनाय आमच्यान जाय तें दिवपाक जाता, पूण थंय आमचें जाय तें आयज चामटेपणां. व्हडलेशें करूंक नाका, पूण तें करपाक मुखार सरूंक तो सांगीत तितलें करात म्हणटा तें करूंक. जायतीं जाणां आमी हिमटेपणां चामटेपणां करता, ओग्गी रावता. पळोवया तियात्र पळोवपाक येयल्ल्या भाशेन. जाल्यार जेन्ना ह्या चाकरांनी जेजून सांगलें तशें केलें तेन्नाच तो सोरो जावन मेळ्ळो. काजाराची लॉज सुटली. तर भाव भयणीनो, आयज आमी जोण एकलो आमकांच ही कृपा मागुया. निराशीपण आमचे भोंवतणी आसा. आमी जायते फावटी आमच्या जिवितान निराशी जाता. वय काळोख, वय आमचे भोंवतणी आसा. जायतें आयज पाड पडलेलें आसा आनी देखून आमचे मुखार समाजीक काळोख आसा, आर्थीक काळोख आसा. आयज आमची इकॉनॉमी बोळसां बुराक चड जाल्लो आसा, म्हारगाय वाडत आसा. टॅक्सीस आमकां जाय तें भरपाक पडटा आनीक आमकां दिसाच्या दिसाक जें कितें गरजेचें तें घेवपाक आमकां पयशे पावना. काळोख पडलेलो आसा. आयज दूख आमकां जायत्या जाणांक जाल्ली आसा. आमीच एकामेकाक दुखयल्लीं आसा आमच्या कुटुंबांनी, भाव भयण माय पाय. आनी चडशे जाणांचें दिसती पडटलें दुडवांक लागून, भाटा बेसांक लागून.
घराच्या कुडक्याक लागून कितें तरी केन्ना तरी कोणें म्हणलेलें म्हाका अशें म्हणलेलें तशें म्हणलेलें ह्यो वस्तू घेवन आसात भितरल्यान थावन. देखून भाव भयणीनो ही दूखूय आसा. त्या भितर आमी बरी ना जाता, आमची भलायकी पिड्ड्यार जाता, जावं ह्या भायल्या कारणांक लागून फिजिकल रिजन्स वो जायते फावटी इमोशनल रिजन्स जें कितें आमी भितर घेवन आसा, राग धरून आसा एकामेकाचो बरें करूंक सोदिना, बाराबर येवपाचें चिंतीच ना. आनी भोव करून गोंयकार आमी भायल्या गांवांत वचत जाल्यार बीन असलें हें दिश्टी पडोन येता. जायते आसात गोंयकार भायर, दुडू एकेल्या लागीं आसा कशेय भाशेन, पूण बाराबर मेळून कितें करतले म्हणल्यार एकामेकाक दोळे फोडटात, नाटकां एकामेकाची. एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक वयर सरूंक दिता न्हू, जावं भितर आसात वो भायर आसात, एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक वयर काडपाक तयार आसा. तुमी हिंगा बसल्यांत ती आयज मिसाक, दुसरो एक गोंयकार कोण वयर चडटा वो ताका तुजी गरज आसा वयर चडपाक, तूं दिवपाक तयार आसा. आनी भोव करून जरी तर तो वयर चडटा तो तुज्या आदारान तुज्याहून मातशें वयर चडपाक शकता जाल्यार तूं आदार दिवपाक गरज आसा. चडशे जाणांक आमकां रोखडेंच जातलें हांव कित्याक करूं, म्हज्याहून सुबेज कित्याक तेका, म्हजे लागीं चड आसपाक जाय. आनी ह्या पासत आमची नाटकाय. देखून भाव भयणीनो हें रेस्टोरेशन म्हणटा तें आमचें जावपाक जायते फावटी पावना. प्रोटेक्शन जें आमी करपाक जाय, जें कितें दायज आमचे लागीं आसा तें प्रोटेक्शन करपाक पावना. आमी आहा तोंड उक्तें करून आयज आमचो सरकार पाड घालीत आसा सगलें दोळ्या मुखार आमच्या, आनी आमच्यान कांयच करपाक जायना. फकत थोडे जाण कोण उठ्ठात, बोवाळ मारतात, प्रोटेस्ट करतात आनी सरकार तांकां दामून दवरता. आयज आमची होम मिनिस्ट्री उजार केल्ली आसा आतांच्या सरकारान, आमकां दिसती पडटा दिसाच्या दिसाक. तरी पूण आमी बाराबर येवची ना, एकामेका बाराबर येवन आमचें सांबाळूंक, टू प्रोटेक्ट एंड टू रेस्टोर आमी वावरची ना. काम कोण करतलो, आमी कित्याक थंय वचपाचें, आमी कित्याक ते दोंगर सारके करपाचे, आमी कित्याक निवळ करपाच्यो नदयो, आमी कित्याक वचून शेतान वावर करपाचो. आयज आमचे लागीं जें कितें आसा, दुडू आसात, ताची आयज आमकां मिजास जाल्ली आसा काय, आनी हाका लागून आमचें पाड पडपाचें आसा काय. भाव भयणीनो हें आमी चिंतया. भुरग्यांनी चिंतपाक जाय हें, तांचो फुडार आसा. तरणाट्यांनी करून आयज चिंतपाक जाय हें, कित्याक आमकां ह्यार सगलीं डिस्ट्रॅक्शन्स आसात, ह्यार सगले कडेन आयज आमी पावता. आयज आमचे लागीं मोटरां आसात, बायक आसात, मोबायल आसात, एक मॅसेजीचेर पावले सगल्याक. जायते कडेन आमकां गरज ना थंयसर आमी कनेक्ट रोखडेच जाता, पूण आमचेच समुदाय आसात तातूंत एक मॅसेज घडी आमी वाचची ना. आमचे फिरगोजेच्यो मॅसेजी येतात त्यो घडी आमी उक्त्यो पासून करच्यो ना. पूण ह्यार दुसरे कडेन आमकां वेळ ना जाल्यार पासून कशेय भाशेन खंयच्यान ना जाल्यार खंयच्यान पावता आमी. आनी हातून आमचें पाड घातलां. आमच्या धर्माचेंय आमी पाड घालपाक फाटीं सरना, आमच्या घराब्यांचेंय आमी पाड घालपाक फाटीं सरना. आनी जेन्ना आमच्या दोळ्या मुखार येता पाड पडलां खरेंच, आतां तें बरें जावं करपाक जाय, हें करपाक आमकां भाव भयणीनो ही कृपा भोव गरजेची. तर ह्या उत्सवीक वर्साक आमी आसा तेन्ना आनी हें डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन 2025 आमी पावल्लीं आसा, मोदें पावल्लीं आसा. आमच्यान जाता त्यो ल्हान ल्हान बारीक वस्तू, तो सांगीत तितलें करात, ल्हान ल्हान उदक बोर, त्यो ल्हान ल्हान वस्तू करीत जाल्यार जायतें बरेंपण आमकां येवंक येता. जायत्यो वस्तू आमच्या ह्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या फुडारा पासत आमच्यान सांबाळूंक येता. जायतो फुडार हे आमच्या तरणाट्यांक आमच्यान दिवंक येता. तर ही कृपा हे भेटेन आमकां दी म्हूण मागुया. आनी सगलें आमी बरे भाशेन कन्जर्वेशन करूंक ही निमणी उतरां आनीक एक पावटी म्हणुया भुरग्यांनो. खंयची ती 2 उतरां? फॉर कन्जर्वेशन वॉट वी नीड, कितें जाय, कितें जाय? एक रेस्टोरेशन जें कितें पाड घातलां तेजें रेस्टोरेशन जाय. आनीक ओके आख्खें कन्जर्वेशन करपाक आमकां 2 वस्तू आसा. एक आमचे लागीं जें कितें आसा तें, आनी एक कितें पाड घातलां तें. वेरी गूड. एक आसा जें कितें आसा तेजें प्रोटेक्शन करपाक सगल्यांनी उबी रावपाक जाय, आनी जें कितें पाड घातलेलें आसा तें रेस्टोर करूंक जे उपाय घेवंक जाय ते करूंक जाय. तर हीच करूंक आमकां ही कृपा देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावुया.
स्वतमंतन देवा सुरपदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो अंकवार मरितान जल्मलो पोंस काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो स्वर्गार चडलो सुरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला पितांचे मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमांतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें कोक्षणे फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान तशेंच जिविताचे देखींतल्यान निर्शेल्ल्या संस्कारा वरवीं दिशा दाखोवंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयाळ बापा ही मागणी आयक. देशांच्या राजकारभाऱ्यांनी उदरगतीच्या नांवान आनी पयशांक लागून दोतोरेचेर आनी पर्यावरणाचेर अत्याचार करचें सोडून सृश्टी सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा आनी जाणवाय मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दोयाळ बापा ही मागणी आयक. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत पिडेशिडेचे आनी कोतीन परिस्थितीच्या वेळार जेजू आमच्या सांगाता आसा म्हूण बोरवाशेन जिवूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दोयाळ बापा ही मागणी आयक. ह्या उत्सवीक वर्साक खास तरेन आमचे फिरगोजेंत अर्थीक दुर्बलायेक लागून जेवण खाण वो आसरो नासतना जियेतात तांचे सोवें क्रिस्ताचो हुस्को दाखोवन तांकां आदार दिवन हें उत्सवीक वर्सा तांकांय उगडासाचें आनी संतोशाचें जावं आमकां बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दोयाळ बापा ही मागणी आयक. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. हे भाशेन मागुया जे कोण आमचें पर्यावरण आमचो समाज प्रोटेक्ट करूंक आनी रेस्टोर करूंक वावुरतात तांकां देवाची कृपा मागुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी तुजे कुशी प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बेटोने वेलार गीत घेवया. C26 पेज 39. C26. निर्मोल बेचोन्या सोऱ्याची सोम्या जेजू देकोलोली पृथ्वीत दिला तो आमकां जिविताचो
करता बापा मानून केकाने तुझ्या मानाक समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पोरसुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सौम्य आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराता इबाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या असोक्त विनाशी सैमाक तुवें तुजे अगणीत पदवेचो आदार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान ओगडायलेली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दलबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकाणटा वयर सरगार तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार वाला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट por गुटुया सोम्याची सुवामी ओंडोगाता आनी एखालसीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान आमकां दिल्लें दायज, देवान आमकां दिल्लें सार्वीक घर आमी सांबाळून दवरूंक जाय, कंजर्व करूंक जाय. कंजर्व करपाक 2 उतरां गरजेचीं. खंयची ती? पयलें प्रोटेक्शन ऑफ वॉट वी हॅव एंड रेस्टोरेशन ऑफ वॉट वी हॅव डिस्ट्रॉयड. ह्यो 2 वस्तू बरे भाशेन करूंक आनी देवाची कृपा आमकां सगळीं मागुया. बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवासन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काटलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजफोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
आमचे मन आमचे मन आमचे मोल्या कोणाक ना लागल्या आत्मा आमचो सुको जावन गेला आमचे मोल्या प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केले. तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसूया. आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी आमचे फिरगोशीन आमी आयज तिसरे नवेन करता बोपाट सायबिणीच्या परबेची तयारेक. आयची मिसाची मांडावळ केल्या आमच्या फिरगोजीच्या तरणाट्यांनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा.
आनी तांचो वावर फिरगोजेन बरे भाशेन जावंक ती सगळीं मुखार सरपाक तांकां फावो तितली कृपा देवान दिवंक आमी तांचे पासत मागुया सगळीं. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 19,540 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,010 रुपया. सगळे मेळून 20,551 रुपया. फुडलो आयतार सद्या काळाचो तिसरो आयतार 26 जानेवारी आमच्या लोकशायेचो दीस वा आमचो रिपब्लीक डे भारताचो. रीत भाशेन 2 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड. दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूंक कॉन्फ्ररिया बोंपार्ट सायबिणीच्या परबेचे मीस. बुधवाराक सांजेर 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बजवण मांडावळ करूंक इग्रेजा सॅक्टर. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:30 वाजता मिसाच्या आदीं भोव पवित्र संस्काराची बजवण. येवन जेजूक भेटुया, जेजूचो आशिर्वाद घेवया भाव भयणीनो. आमचे फिरगोजेन पयलो कुमन्यांव भुरग्यांचो जाता 2 तारखेर फेब्रुवाराचे. कुमन्यांवांचें मीस जातलें 8:30 वाजता. 22 भुरगीं ह्या वर्साक आमचे फिरगोजेन कुमन्यांव घेतात. ह्या दिसांनी तांचे पासत दर मिसाचे भेटेन आमी मागता. तशेंच तुमच्या घरान, तुमच्या मागण्यान, तुमच्या तेर्सान ह्या 22 भुरग्यां पासत, तांच्या घोराब्यां पासत आनी तांच्या संदेशकारां पासत तुमी मागचे. लागशिल्ली तयारी आयज तावन सुरू जाता 18 सांजेर 5:30 वाजता. आवय बापाय लागीं मागता तुमच्या भुरग्यांक चुकय नासतना हे लागशिल्ले तयारेक हाडूंक आनी तांची तयारी बरे भाशेन करूंक. ह्या दिसांनी सकाळीं 7 वाजता बोंपार्ट सायबिणीची नोवेनां सुरू आसात, चालू आसात. 26 तारखेर फेस्ताचे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक कॉन्फ्रारिया. खेरीत मिसां 22 तारखेर जानेराचे सकाळीं 7 वाजता जुजे साल्वादोर डिकोस्टा 3ऱ्या वर्साचे मीस. गूड सॅमॅरिटन फंड बऱ्या देखणारान आपलें दान दिलां. एकल्यान 1,000 रुपया, एकल्यान 5,000 रुपया आनी एकल्यान 10,000 रुपया. तशेंच आमचे फिरगोजे पासत आपलें दान दिलां बऱ्या देखणारांनी. एकल्यान 2,000, एकल्यान 5,000 आनी एकल्यान 10,000 रुपया. तुमच्या उदारपणाचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं म्हूण आमी मागता. रेजिना मुंदी प्रायमरी स्कूल कळोवंक लायता. एडमिशन्स ओपन फॉर लोअर KG टू स्टँडर्ड फर्स्ट फॉर द एकेडमीक इयर 2025-26. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेल्यो आसात. लागू जातल्यान त्यो पळोवच्यो, ताचो फायदो काडचो. समुदायाच्यो जमाती 20 तारखेर मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी एडवर्ड डायस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. लग्न जावंक फुडें सरतात देवाचे कृपेन आनी पवित्र शुभेच्छा कायद्या प्रमाणे. रेगन आल्वियो फेर्नांडीस, तो पूत आर्थूर फेर्नांडीस आनी रुफिना फेर्नांडीसांचो रावता चिकाली. लग्न जावंक सोदता किंबली स्विझल फेर्नांडीस हिचे लागीं ती धूव जुजे फेर्नांडीस आनी सुकुरीन फेर्नांडीसांची रावता नावेली. बासिलियो गामा, तो पूत फ्रांसिस्को गामा आनी मार्सलिना सिल्वा हांचो रावता दाबोली. लग्न जावंक सोदता डेलिटा फ्रांसिस्का डिकॉस्टा हिचे लागीं ती धूव रोजारियो डिकॉस्टा आनी दिओनोरा रोजारिया मिस्किता हांची रावता चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडकूड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता. आनी त्याहून चड ही तरणाटीं नवो कुटुंब क्रिस्ती कुटुंब घडोवंक फुडें सरतात तांचे पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. कालच्या दिसा नाकेळी समुदायान 400 वर्सांचे समरमणीत पॉपअप बाजार घडून हाडलेलो. तुमचे मदलीं जायतीं घोडी पावोंक ना कालच्या दिसाक. तुमी पावोंक ना देखून आयच्या दिसाक परतून उक्तें दवरलेलें आसा. आतां सकाळच्या वेळार ह्या पॉपअप बाजारान आसलेल्यो थोड्यो वस्तू आयज परतून आसतल्यो. तुमी तातूंत
विजीट करचें आनी तुमकां लागतात त्यो वस्तू घेवच्यो. कितें भाशेन ती कुण्णी हाडलेली आसात, मातयेची कुण्णी. आनी कुण्ण्यान बरीशी कोडी जाताली घोस्ताची, आनी सगळी हेर प्रादा ते घोस्ताचे जाताले. आतां सगळे आमी आल्युमिनियम हाडलेलें आसा. कुण्णी घेयात, बरीशी बरी कोडी करात, बरें जेवण करात आनी घोस्तान जेयात. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गीत घेवया. T12 पेज 207. T12. मोगान माय आमचे थाय